पार्लमेंटरी कमिटीचे मेंबर्स येयलेले आसा गोंयांत सकाळी सान तेमी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीजांनी मेवलेले आसा. वॉट इज द से ऑन वन नेशन वन इलेक्शन? See, one nation, one election, it has got pros, cons, advantages, disadvantages. But when we look at this one nation, one election, I am for one nation, one election. Every change that is happening in country, we have seen, आम्ही पहिले आसा की one nation, one tax पहिले आसा. सुरवातीक आमकां खूब हर्डल्स दिसले, सुरवातीक आमकां सगळे प्रॉब्लम दिसले. हें एग्जिक्युटेबल ना आसतलें, हें खंयच्यान एक दिल्लीच्यान गाडी सोडली जर जाय जाल्यार गोंयान पावत म्हणल्यार ताका अनेक कडेन टॅक्स दिवचे पडटालें, स्टेट वायज बाउंड्री क्रॉस करता तेन्ना. नाव इट इज गेटिंग स्मूदड आनी आमकां जो रेवेन्यू आयज सरकाराक, सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी गोवा गव्हर्मेंटाक आमकां मेळटा एज अ स्टेट, इट इज इनॉर्मस एंड विथ दॅट वी कॅन गो अहेड विथ इन्फ्रास्ट्रक्चरल लेवल. सिमिलरली नाव इट हॅज कम वन नेशन वन इलेक्शन. आमी पळयलें आसा की ज्या रितीन इलेक्शना खातीर आमकां कोड ऑफ कंडक्ट, आतां आमची जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शन येता आयच्यानच आमकां सगळे ऑफिसर्स बी तयारी करपाक लागले आसा की कोड लागपाचो आसा आनी 6 म्हयने सगळो डेव्हलपमेंट ब्लॉक जाता. एडमिनिस्ट्रेटीव पॉलिसीज असतात, आमच्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एग्जिक्युशन आसता, एवरीथींग इज गोईंग म्हणजे आउट ऑफ हें. म्हणजे एक खंयचेंय मेजर इलेक्शन येता, मे बी इट इज अ जनरल म्हणजे MP इलेक्शन आसतलें किंवा आमच्या स्टेटीचें एसेंब्ली इलेक्शन आसतलें किंवा आमचे ZP इलेक्शन आसतलें, आमचे म्युनिसिपल इलेक्शन आसतली किंवा पंचायत इलेक्शन्स, एवरीथींग एटलिस्ट 3 months स्मॉलर इलेक्शन्स आनी 6 म्हयने व्हडली इलेक्शन्स आसात, तातूंत भितर स्टॉल जाता. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आमचे प्रत्येक 5 वर्सां मदीं 5 इलेक्शनां तरी येतात आनी ह्या 5 इलेक्शनां भितर आमकां 3-3, 6-6 म्हयने ब्लँक रावचे पडटा. म्हणूनच आयज वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन केलें जर जाय जाल्यार सगळींच इलेक्शनां एक बरोबर वतलीं. एक 3-4 म्हयन्याच्या पिरियडान भितर एवरीथींग वील गेट क्लियर आनी आमकां एक स्मूथ सादारण ते 4.5 वर्सांचो काळ मेळटलो, जो आमचे जे प्लॅन्ड वर्क आसा आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क आसा, आमच्यो ज्यो पॉलिसीज आसात त्यो इम्प्लिमेंट करपा खातीर, बाकीचे आमचे सेक्युरिटी रिजन्स आमकां हें करचें पडटा, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर करचो पडटा, बूथ मॅनेजमेंट बूथ तयारी करची पडटा. आनीक सगळ्यांक एकच वोटर म्हणजे आमकां जो प्रोसेस जालो आतां पळय, एसेंब्लीचो इलेक्शनाचो प्रोसेस आतां सुरू जालो. तुका वोटर्स लिस्ट करपाक जाय, ॲड करपाक जाय, डिलिशन करपाक जाय, अपडेट करपाक जाय, बूथ मॅनेजमेंट करपाक जाय, खूब टायम वता. एकच फावट केले नंतर आनी 4.5 वर्सां आमकां स्मूथ हें करपाक मेळटा. इट सेव्स लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर. गव्हर्मेंट सरकार ज्या प्रत्येक इलेक्शनाचेर इतको खर्च करता, सादारण थोडोसो एक्स्ट्रा खर्च केल्या नंतर सगळीं इलेक्शनां जावन पडटात. प्रॉब्लम येतले आमकां. एकाच बरोबर इतकी सेक्युरिटी फोर्सीस खंयच्यान हाडटले. नॉट नेसेसरली आमी फेज वायज एक 3 म्हयन्यांनी ती करपाक शकतात. गोवा कूड बी इन अनदर फेज, बट इन अ सिंगल 6 months पिरियड एवरीथींग कॅन गेट ओवर. सो तेजे खातीर आमकां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, आमचें जरी मत आसा, आमचे मुख्यमंत्री आसतले आनीक आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचें मत आसा की आमी वन नेशन वन इलेक्शन इज अ रायट मुवमेंट. आनीक तो जो अमेंडमेंट हाडलेलो आसा in 2024, 129th amendment of तो म्हाका दिसता की इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज प्रोग्रेस. लेस एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शन मॅनेजमेंट, आमकां एक स्मूथ फेअर इलेक्शन जावन पडटलीं असो हें आसा. त्याच बरोबर म्हाका दिसता की वी हॅव टू सी दॅट आतां मदीं गव्हर्मेंट कॉलॅप्स जाता तेन्ना प्रॉब्लम येवपाक शकता, जाल्यार ते स्ट्रिंजंट आमी अशे पार्टी स्विच ओवर आनीक नो कॉन्फिडन्स मोशन हाचेर बरे प्रमाणान रिस्ट्रिक्शन्स हाडपाक जाय की मदीं ती इलेक्शन्स कॉलॅप्स जावपाक जायना. सरकार एक फावटी आयले नंतर पूर्ण काळ उरपाक जाय. अशे तरेची स्टेबल गव्हर्मेंट दिले नंतर एक विकासा खातीर, डेव्हलपमेंटा खातीर बरी एक तयारी जाता. आनीक त्या खातीर मदीं जर इलेक्शनां आमी कंट्रोल केली आनी ती इलेक्शनां कंट्रोल करून एखादे वे म्हणजे कंट्रोल कितें जालें जर जाय जाल्यार दुसरो पिरियड आसा तो 2 वर्सांनी समज एक खंयचेंय बाय चान्स जालें
इलेक्शन घेवचें पडलें जर जायत 3 वर्सांचो परत एक फावटी येतलें. So there would be initial teething problems that we need to resolve and see that one nation, one election goes through. This is my point of view. It is a good step. The central government and BJPच्या government propose केल्ले one nation, one election is benefiting all across the country. It is benefiting all the parties. It will stop switch over of हे तुगेले abruptly switch over हे सगळें बंद जातलें. तुमी सजेशन्स दिल्ले अशें कितें तरी? या आमी आयज सकाळ फुडें मिटींग घेतले तेन्ना मुख्यमंत्री मागीर सुभाष शिरोडकर मागीर दिगंबर कामत मागीर आमचो ढवळीकर सुदीन ढवळीकर अशे मिनिस्टर आशिल्ले. वी हॅव प्लेस बिफोर आवर व्ह्यूज दॅट वाय वी वॉन्ट वन नेशन वन इलेक्शन. सो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑल ऑफ अस स्पोक इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. डिस्कशन बी जाल्लें बिकॉज ना प्रत्येकान म्हणलें आसा की डिस्क्वॉलिफिकेशन मे कम दॅट वी कॅनॉट म्हणजे फॉर कित्याकय लागून डिस्क्वॉलिफिकेशन म्हणजे स्विच ओवर बी जाता तेन्ना मातशें आमकां परत एक फावटी रिअलायन करचें पडटलें. हांव तेंच सांगता की स्ट्रिंजंट एक्ट आमकां करचें पडटलें डिस्क्वॉलिफिकेशन जावपा खातीर. म्हणजे कोणी स्विच ओवर करता आनी पार्टी डिस्टेबलायज करता आनी गव्हर्मेंट डिस्टेबलायज करता असं ते गव्हर्मेंट उडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न जाता तें स्टॉप जावपाक जाय. सो बेजिकली स्विच ओवर आसा ते स्टॉप जावपाक जाय. हय म्हजें मत आसा की ते जे पळय एब्रप्टली स्विच ओवर जाता आनी सरकार कॉलेप्स जाता ताजेर दुसरे वटच्यान विचार करपाक जाय. वेन वी गेट वन नेशन वन इलेक्शन वी मस्ट सी टू दॅट द गव्हर्मेंट शूड गेट फूल टायम वेन इट इज इलेक्टेड कळ्ळें न्ही. तातूंतल्यान तांकां फूल टायम मेळपाक जाय सो दॅट लोकांचे परत परत फटीक जावपाक जायना की प्रत्येक काल जालें परत 3 वर्सांनी परत जालें परत परत लोकांक कंटाळो येवपाक जायना अशे तरेन करपाक जाय. एक लोकांनी विश्वास दवरलो ताका फूल टर्म कोणी हांव जर आतां निवडून आयलो जर जाय जाल्यार एक फूल टर्म 5 वर्साचें मेळपाक जाय सो दॅट ही कॅन प्लॅन एंड ही कॅन एग्जिक्यूट एंड आमकां प्रोग्रेस डेव्हलपमेंट पॉलिसी डिसिजन स्कीम इम्प्लिमेंटेशन आनीक बाकीचे जे अनवॉन्टेड थिंग जातात ताका खूप आळा बसतलो. पण हे आता candidate- फक्त गव्हर्मेंटा सायडीच्यान किंवा ना दोन्ही सायडीनी स्विच ओवर वेन वी मेक ऑपोजिशन न्ही आमी उलयता आसतना म्हणटा की करतालो समटायम्स सो कायदो असो तो रुलिंगाक वेगळो आसना आनी कायदेच करचे पडटा. आमी अशे कायदे ताजे बरोबर करपाक जाय जाणे करून ताका स्विच ओवर करता आसतना इजी जावपाक जायना. पण हितूंतल्यान पार्टींचेरूय कितें घालचें पडलें ना मागीर कोण घेता पळय दवरता ताका बरोबर आसा. मागीर तेजेरूय बंद हाडचें पडलें. आमी तेच उलयल्ले आसा आयज की ताजेरूय हें आसपाक जाय बंदी हाडपाक So तुमकांय जाय. मान्य स्विच आसा ओवर बाबा? शुड नॉट बी सो स्मूथ दॅट एनीबडी कॅन बाय MLAs अँड फॉर्म देअर गव्हर्मेंट ऑर मेक टू फॉल देअर गव्हर्मेंट. सो फाल्यां हे 2 जाण जाले 8 जाण जाले येयले तांकां घेवप ना. ते कायदे करचे पडटले न्ही. आमी वी प्रपोज दॅट अलॉंग विथ दीस.